प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 ह्या वर्सा गोंयाक स्पेशल स्टेटस दितलो अशें आश्वासन दिल्लें, मात तांणी हें आश्वासन अजूनय पुराय केल्लें ना। म्हादयचें उदक घुंवडावपाक तशेंच तमनार प्रकल्प, गोंयचे 6 न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण, रेल्वे दोट्टीकरण ह्या सगळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबाबदार आसा, असो आरोप काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केला। जेन्ना प्रधानमंत्री गोंया आयलो त्या दिसा तो येवच्या पयलीं आमी ताका चॅलेंज केलो डिबेटार यो म्हणून। लेट अस डिस्कस ऑन इश्यू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, अबाउट क्रायम, मर्डर, रेप, जे ताणें फॉल्स वादा केल्ले ते, जे आमचे पर्यावरण डिस्ट्रॉय केलां, डबल ट्रॅकिंग, कोल, यो बसया, बी माय गेस्ट एट माय प्लेस, आय स्टे क्लोज बाय नियर योर वेन्यू, मिटींग वेन्यू। ही डिडंट रिस्पॉन्ड, दॅट मिन्स ही हॅज नो आन्सर। ताणें सांगलें स्पेशल स्टेटस गोंया दिता म्हणून। 12 January 2014 when he came to Mershays, where is that special status? Every promise what he has made are all lies. This is on record. ताजेर आमी फॉल्स आरोप घालिना। Everything what he has promised he has failed. आनी खंयचे तोंड घेवन तो गोंया आयलो? You know, this is what we had asked. Today Goa is in danger, environmental danger. आमचे 6 न्हंयो गेले अंडर whom? नरेंद्र मोदी। आमची म्हादय डायवर्ट केली, डीपीआर कोणे अप्रूव्ह केलो ऑन 28 December 2022? नरेंद्र मोदी। आमी डबल ट्रॅकिंग कोणे अप्रूव्ह केलें ड्युरिंग लॉकडाऊन? नरेंद्र मोदी। आमची 65,000 प्लस झाडां कापली, तमनार प्रोजेक्ट कोणे अप्रूव्ह केलो? नरेंद्र मोदी गव्हर्मेंट। आमचे रोड एक्सपान्शन कोणे अप्रूव्ह केले फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन? नरेंद्र मोदी सरकार। रिव्हर नॅशनलायझेशन 6 न्हंयो कोणे केल्यो इन November 2016? नरेंद्र मोदी सरकार। असले कितले जाले? ताणें सांगले 2 crore जॉब दितलो वर्साक म्हूण। दॅट मिन्स इन 10 years there should have been 20 crore jobs.